युरी जेन्ना गव्हर्नराचो एड्रेस स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सगळे ऑपोजिशन युनायटेडली वेलान गेले आनी तुमकां मागीर मार्शलान आउट केले. सो एक्झॅक्ट तुमची डिमांड कितें आशिल्ली? आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलो ना, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयले सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता we had to remain in silence for 1 minute silence. हेंय हांव मागतालो. पूण first of all, honorable governor had to speak on this Birch tragedy. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाही वाढलेली आसा आणि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 25 डेथ्स? थोडे पीपल आर मेड scapegoat. You look at, say, for example, the Sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपा ना म्हूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on Birch, speak on the corruption. Corruption हे घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पण आता रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडीन जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजिन जे पळय हा हे खाता, दुसऱ्या जे आहा तेकाय म्हणटा काय म्हण कितले खाता रे बाबा, लिमीट आसपाक जाय, लिमीट ना. आनी आमकां हेशें गमोन आयना की जेन्ना या खात्याचे जे मंत्री आहेत हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहेत. आज हे करप्शन म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दिस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस, क्राइम्स, मर्डर्स, रेप्स. आणि जेन्ना ऑनरेबल राज्यपाल एक टॉलर स्टेट्समॅन तेलुगू देशम पार्टीचो एक सिनियर लिडर आशिल्लो, हेका म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की दी ऑनरेबल राज्यपाल विल स्पीक ऑन दीज इश्यूज, बट डजंट सीम टू बी द केस बिकॉज ही सीम्स टू बी रीडिंग द स्क्रिप्ट or the masala given by this government. This cannot be tolerated because, as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आणि ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्धतीन आज हो सरकार फेल जालोलो आसा, ज्या पद्धतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. हे एक्सपोज करपाक आमी मान्य गव्हर्नराक सांगपाक सोदताले. बर्च ट्रेजेडीचे उलय, क्रायम्साचे उलय, मर्डराचे उलय, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे उलय. हेजेर म्हाका दिसता मान्य राज्यपालान उलोवपाक जेन्ना आमी एक उल्लेख केलो आमकां स्पिकरान, ही रिक्वेस्टेड द मार्शल्स टू टेक अस आउट ऑफ द हाऊस. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. वी आर स्पीकिंग फॉर आवर राइट्स. वी आर ऑपोजिशन एमएलएज. यू डोंट एक्सपेक्ट अस टू स्पीक इन फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. It आमचे कर्तव्य जाता to expose this government, and in whatever way in the coming days you will see that we will expose this government. Okay. Is what we are expected to do. आमचे कामूच हे आणि आमचे तुमचे काम हे. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केपगोट म्हणल्यार जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केपगोट हे एंटायरली आय वॉश करून सोदना. गव्हर्नरान पयली सादी रीत म्हणून पयली ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें, हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मिटर
खाजन दाखयलें जेन्ना एक्चुअली 8 लाख मिटर आसा म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजन आसपाक जाय थंय 2,07,000 दाखयला म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले आनी गोंयचें नांव इबाडलें गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक तांची श्रद्धांजली दिवंक कळना काळीज म्हणटा तें ना तांचे ओन म्हणल्यार प्रो बीजेपी चॅनल्स पसून आहात हे उलोवपाक लागिल्ले आहा कितें जाता काय म्हणून सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून हे ते कांय जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात ते गोंय उरूंक ना सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा गोंय म्हणटा तें गोंय करा पडटे आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताचे कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आउट करपाक जाय आनी तें करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला एकवटान केला आनी लोकांक हेंच जाय आनी हे आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ली जशें ऑपोजिशन लिडरान सांगलें की जी ब्रज ट्रेजडी जाली ही गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो इतिहासान सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडेंट आनी 25 लोकांचो जो मर्डर केलो ह्या सरकारान आनी सरकार जेन्ना आमी विरोधी पक्षाचे सगळे फुडारी हांगा उलयता आनी आवाज करता की ह्या ट्रेजडीचेर कितें तरी ऑनरेबल गव्हर्नरान उलोवपाक जाय आतां आमकां भायर काडले पण येदो व्हडलो इन्सिडेंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो होम मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले पण जे कोण एका जबाबदार आसा कित्याक हो भ्रश्टाचारी सरकार जे इतले लेवलाचेर भ्रश्टाचार पावल्ले आसा थंय आमकां हांवें जेन्ना विचारलें लोकलांक तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले जो क्लब आसा तो क्लब खाजन लँडान आनी तो सॉल्ट पॅन जो आसा सॉल्ट पॅनान तितलोच एरिया लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट दाखयला तो सेटलमेंट दाखयला तेंचे जे किचन आसा ते किचन सकयल लागले ते वयर सगळो स्लॅब घातला वयर हेंचो डान्स फ्लोर चलतालो सकयल वचपाक लागून इल्लोसो खोल हे आसली बुराक कसलो ते बुरकांत अशें पॅक भितर वयचें पडटालें आनी मॅक्सिमम जे हे जाल्या ते भितर जे किचनान आसा ते किचनान सगळे जॉन मेले म्हणल्यार जॉन मारून उडयले आतां हेका परमिशन कोणान ग्रांट केली आनी हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली आमी त्या दिसा टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले सीटीपी म्हणपाक लागले कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हे करतले म्हणल्यार आयज हे अशें जेन्ना घडटा आनी हे घडोवन घेतला हेची जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय तुम्ही हरशीं कितें बरें जालें आनी कितें केलें जाल्यार आमी हे केलें आमी तें केलें म्हणटा बट जे घडलां गोंयांत कशें मारून उडयल्या लासून उडयल्या आयज नॅशनल मिडियाचेर वचून गोंयचें नांव जें आसा तें घाण जालां गोंयकारांचें नांव घाण जाता कित्याक हे आयज हो सरकार जो आसा हो सरकारान वाट लावन उडयल्ली गोंयची थंय नॅशनल मिडियाचे तेंचे प्रो चॅनल वचून ते आमचे झरयता पूण हांकां काय पडलेलें नासतलो चलती कालाम गाडी आनी जेन्ना आमी उलोवपाक सोदता हेज्या बाबतींत सांगपाक सोदता तेन्ना आमकां भायर मारून उडयता ही हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा हांगा मुखेलमंत्री उठोवन सांगता की तांकां सांगा तांकां बंद करा स्पिकराक उठयलो स्पिकर उठोवन आमकां भायर घातले पण हेजी जबाबदारी घेतलो कोण आयज अकाउंटेबिलिटी ही आसपाक जाय ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय ही ट्रान्सपरन्सी खंयच उरलेली ना अकाउंटेबिलिटी खंयच उरलेली ना जे भाजून मारल्या म्हणल्यार असं हे कोणाक मेवचो न्हू जे मरण जे आसा अशें कोणाक मेवचें दूख दिसता की गोंयांत येदी व्हडली ट्रेजेडी जाली मागीर येवन ते म्हणटा अशें जालें तशें जालें हें जालें तें जालें आनी स्टेटमेंटा एकाचे वयर येता स्टेटमेंटा नांवा पुर्ती करता आनी मागीर जालें आयज हांव विचारपाक सोदता की जो रिपोर्ट काडला रेडी आसा हें आसा तें आसा सगळें जालें म्हाका तो अजून पर्यंत पब्लीक डोमिनान कित्याक हाडूंक ना अजून पर्यंत थंय एंट्री कोणाक दितना त्या लोकेशनार भितर वचपाक तुमकां दिलें प्रेसांक दिलें भितर धाडलें कितें आसा आनी कितें ना तें हांवें हें सॉल्ट पॅन्साचो जेन्ना रेजोल्युशन आसा त्या टायमार हे हो इश्यू काडलेलो की आरपोरा गांवांत सॉल्ट पॅन्साचेर लँड यूज चेंज जाल्लें आसा आनी थंय
कन्स्ट्रक्शन जावन क्लब जाल्ले आसा, रेस्टॉरंट जाल्ले आसा, आनी कितें जाल्लें आसा. त्या टायमार फकाणां मारली, आमी घेतले, आमी तेजेर हें करतले, सगळें सांगता, एश्युरन्स दिता. मात तेन्ना कांय जायना. आनी अशी गोंयभरान आमी कितलेशे इश्यू काडटा, कितलेशे इश्यू विथ एविडन्स आमी काडटा. आनी ते एविडन्स काडून बसून हेंका परमिशन दिता, ते चालूच आसा, कामां चालूच आसा. कोण दिता? अधिकारी दिता. लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, रस्त्यार बसचें पडटा, डिपार्टमेंटाच्या भायर बसचें पडटा, हंगर स्ट्रायकाक बसचें पडटा. आनी हो सरकार जो आसा तो सरकार कान, दोळे आनी तोंड सगळें बंद करून ओगी आसा. सायनी मारपाक फुडें कितें मेळटा हप्त्यागिरीचो जो सरकार जो आसा तो फक्त हप्ते घेवपाक उरलेलो आसा. सो आमी विरोधी आसा आनी विरोधी पक्षाची जबाबदारी आसा की जितले इश्यू गोंयान आसा तितले इश्यू आमी काडपाचो. आनी हो सगळ्यांत मोठो विशय. आनी हो विशय आमी गव्हर्नराक सांगपाक उलयताले की तेणेन हो इश्यू घेवचो म्हणून. ह्या स्पिचीन येवपाक जाय की बाबा गव्हर्नरूय एग्रेसिव्ह आसा की हो सरकारान जे केल्लें आसा हे सरकाराच्या बाबतीन उलोवपाक आनी हो रिपोर्ट वयर पावोवपाक, हो प्रेसिडेंटाकूय पावपाक जाय कितें चल्लां तें. सो आमी आयज आमकां भायर घातल्या, मात आमी आमचो आवाज बंद करपाचो ना. आमचो आवाज असोच ठामपणे आसतलो आनी हेंका जाग्यार बसोवपाक. आयज अशी मस्ती मारलेली आसा, हेंचे जे मिनिस्टर आसा, आमदारांक मस्ती मारलेली आसा, ही मस्ती तेंची जाग्यार आमी हाडटली. मेल तो मनीस पोतून काय मेळपाना. आज हे सरकारागे जे पॉलिसीज आहे आनी इलिगली जे खजान लँडान, सॉल्ट पेनान जे भाशेन हे एलाव करीताय परमिशना, तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आतां कायदे काटाय, एक कायद हाट घेवपाक जाताय आनी हेसो 25 लोक मना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना. गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आतां आमी उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल मुटरी पूण लोजे कामा पूण घे, नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोन म्हणून ना, तूं काळीज म्हणून ना, तूं कोणूय मेल्या जाता, कोणूय कितें जाल्यार जाता, तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तें कोणा काळीज ना, तें कोणा पोण गेल ना. आनी म्हाका दिसता सगळे लोकांना जे चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्लें आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण, जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका दिसता 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. हे प्रत्येक धर्मान आहा, प्रत्येक हेंका. पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आहा आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकांनी हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ले. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टिव्ह एक्शन घेवपा जाय. हे गव्हर्नरान आतां ऑनरेबल गव्हर्नर पयलीपाट तो स्पीच दिवपाक गेल्लो आहा, तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल मुटरी पूण तें करूं जाय. पूण हें करूं जाय आनी गोंयकार मागोता तेणें करूं जाय. आनी हें कोण ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंक भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंक त्रास जातले.